उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या धायच्या गोत्र्यामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावणी एक व्हड परजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्थे करतलो, आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशिर्वाद घालतलो, तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक फाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवे गेलो. आब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लसा नाका. बागार देवाचे सक्तेचेर फात येवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटेंत म्हजे सवे भागीदार जा. देवान आमची सडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय, बागार आपणें केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेसू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली. आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत्र ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडलें. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. 6 दिसा उपरांत जेसू पेद्रोक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा सुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरेविंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताचे वस्त्र उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आपले मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रो जेसू लागीं म्हणालो, सोम्या आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंब मारतां, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकाळ्ळो एक थाळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटाले. तवळ जेसू तांचे सशी येवन तांकां आपडन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेसू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येताना जेसून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्ले कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतार हे.